देव सदांच दीत आसा. देवाचो गुण तो दीत आसा. आनी आमी ताची भुरगीं म्हणटोत ताचे सारकी आमी दीत रावंक जाय. आमचे कडेन ना पूण आमकां तो दिता. कित्याक दिता? आमचे वरवीं तो आमचे सगळें दुसऱ्यांक दिता. म्हणटच आयज आमकां जेजून सांगलां तुमकां फुंकें दिलेलें आसा, फुकट दिलेलें आसा, फुंकें दियात आनी दीत रावात. तुमी आयकलां एक कस्तुरी आनी तिचो पूत कांयच नासलेलें निमाणें इलें पीठ आनी तेल आसलेलें एक प्रवादी तांगेर येता आनी म्हणटा म्हाका इल्ली भाकर करून दी. ती म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, इतलेंच उरलां आनी हे दोगांयकू. तो म्हणटा दी म्हाका आनी ती ताका दिता. पूण मागीर हिंचोत्थान म्हणून कोण नको. पूण आमी जाणो देव तिका आनिकूय दीत रावता. हें देवा कडेन घडटा. आनी आमच्या जिवितान आमचें सगळें तशेंच घडलेलें आसतलें. एकलो म्हाका सांगो, हांव जेन्ना दितां तेन्ना जेजूची उतरां हांव पाळटां. ती म्हज्या मनांत येतात. म्हजो उजवो हात कितें करता तें म्हजो दावो हात नकळो. आनी कितें दिलां पर्यंत तें हांव नको, हांव दीत रावतां. आनी देव म्हाका सदांच दीत आसा फकत दुसऱ्यांक दिवपाक. आतां आमी एका बालदेन उदक घालीत तर आनी तें तशेंच उरत तर तें मागीर कितें जावंक लागता? हळू हळू तें कुसोंक लागता. ते भाशेन देवान जें आमकां दिलेलें आसा जेन्ना आमी तें दिवंक लागता तें उदीक आनी उदीक बरें जावंक लागता आनी वाडोवंक लागता.